होतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता अंगनिया आमची मेटा काढताना पोसना तू आमचो मोगाळ सर्वंदा काकुळतीचो देव दया पदवेदा पोसना तू आमचो मोगाळ सर्वंदा काकुळतीचो देव दया पदवेदा ओगळी तुझी गाजयता काकूळ तुझी वर्णिता जेवणा तुझ्या आम्ही भाग घेता संतोष आमचो होतो सोनिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता अंगनिया आमची मेटा काढताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. हे मिसाचे बलिदान एल्रिका जीन पॅट्रिक हाच्या तिसऱ्या जल्मा दिसा मीस दितात कॉसेस पॅट्रिक आणि तांचे कुटुंब वेलिशा पिंटो अर्गा मीस दिता आपल्या 14 वर्सांच्या जल्मा दिसा अर्गा मीस दिता प्रितिका मरिया आणि झेवियर डिसोजा हांच्या पहिल्या वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा मीस दितात फेल्सी आणि रॉबर्ट पायसे तांच्या 8.5 वर्सांच्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा बाळका जेजूक अर्गा मीस दितात. सांगतास अर्गा मीस दितात ॲझस रेबेल्लो, सेलेस्टीन मातायस, मेटिल्डा, आयवन डिकुन्ना, जुलियाना डिसोजा. लविना डिसोजा मुंबई ही आपल्या कुटुंबाच्या सर संध्याच्या बऱ्या भलायके पासत मीस दिता. मेरी गोन्साल्विसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता सेलेस्टीन गोन्साल्विस. जोसेफ आणि मेरी पिरेरा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जेस्विटा डिसोजा. फ्रांसिस आणि सेलेस्टीन अल्मेडाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता फ्लाविया. थॉमस, कार्मिन, विन्सेंट, विजय आणि विल्फी लुविस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता एव्हलिन डिसोजा. लाद्रस आणि सबीना डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता पॉल डिसोजा. पीटर नोरोनाच्या अंतरून 25 वर्सां सोंपता आसतना ताच्या उडासाक मीस दितात लविना, नवीन, नोरोना आणि तांचे कुटुंब. अनु फेर्नांडीसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता आनंद फेर्नांडीस. रॉबर्ट डिकुन्ना हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता प्रिया डिकुन्ना. रॉबर्ट डिकुन्नाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता फिलोमेना डिकुन्ना. कुटुंबांतल्या आल्मावा बसोत मीस दिता फिलोमेना डिकुन्ना. पुलगत्रेंतल्या सर आत्म्या खातीर मीस दिता फिलोमेना डिकुन्ना. ह्या इराद्या बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे ह्या वेदी समोर आमी सुम्या जेजूक भेटोवन दिवया. मोगाचेनो आज पवित्र सभा 29वो आयतार संभ्रमता आणि आज मिसांव आयतार जावन आसा. आम्हा सगळ्यांक देवान एक मिसांव दिला आणि ह्या जिवितांत आमी क्रिस्ताक साक्षी जावचें एक वर्तें मिसांव जावन आसा. मोगाचेनो आमच्या जिविता मुखांतर क्रिस्ताची साक्षी जावच्याक जें कितें देवान आमकां जबाबदारी दिल्या ती देवा बऱ्या तरान आमी पाळोवंक देवाचो आदार आनी ताजी ससाय ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो त्या रितीन आमी भेटोवचे खातीर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया, आमची पातकां आमी वळखून घेवया. दुखेस्त काळजान देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर बलिदान देवा आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो झुजून सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध ह्या सगळ्या सदांच संवकार मरये
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. महिमेवंत देवा सर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक खालती करूंक तांच्या रायांची शस्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगडोवंक आनी अशें दारवाटे धांपून उरना जावंक सर्वेस्परान ताचो हात घट्ट धरला. त्या आपल्या अभिशिक्ताक सिरुसाक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां.
हांवच सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच नाम म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव नाम म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन अस्तमते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारय हांवें तुका शस्त्रां दिवन आयतो केला हांवच सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच नाम देवाचे उतर हे देवाचे ओडोपकार पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची म्हणून ओळखून घेया पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची बोलून ओळखून घेया सर्वेस्पोराके नवें गीत गाया भूनिवासियानो सर्वेस्पोराक सद्गीतां गाया जनांगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा सरपरजांक ताची विस्मिता कळया पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची बोलून ओळखून घेया सर्वेस्पोर खरो स्वर्तो सस्तुती फावो जालो सर देवामध्ये तो बिये जय जालो जनांगांचे दिल फकत बोंबी पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची बोलून ओळखून घेया परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हूण हरसिया ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवाक मान बागया काणिको घेवन ताच्या आंगणान भितर सरा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची बोलून ओळखून घेया पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची बोलून ओळखून घेया Alleluia, 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 alleluia. उतर सोम्या तुझे सदा बता सासवी जिविता सर्गी वाटे उजवाड फांगता जिंगे आदार दिता Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सुवासो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया तवळ फरिजेव पाटींग गेले आनी जेजूक ताज्यासो उतरांनी संपडावन तांणी एक मतलब केलो अशें आपल्या शिसांक ताणें हेरोदेंच्या पक्षवादी सांगाता जेजू सरशी धाडले
ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सतवादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयताय. तूं कोणाकी मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवन तें तूं नेणाय. तर तुका कशें दिसता सांग. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध? जेजू तांचो घात जाणा आसून म्हणालो, कपाट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास म्हणूंक सोदतात? तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतर हें, वाकणे तुका क्रिस्ता. चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मिसांव आयतार आनी ह्या मिसांव आयतारा हो एक व्हरतो आदेश स्वामी जेजू आमकां दिता. चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. चक्रवर्तीचें चक्रवर्ती दिवच्या पयलें आनी देवाक फावो जाल्लें देवाक दिवच्या पयलें देवाक लक्ती जाल्ल्यो वस्तू वा देवाक लक्ती जाल्ल्यो संगती खंयच्यो आनी चक्रवर्तीक लक्ती जाल्ल्यो संगती खंयच्यो म्हणलें पयलें आमी जाणा जावंक जाय. आनी चक्रवर्ती म्हणटा आसतना आजकाल फकत आमचे राजकीय फुडारी आमचे वयर अधिकार चलोवतेलो मनीस गी ह्या हाजेर आनीकी गुंडायाचो अर्थ जेजू आमकां दिवंक सोदता गी म्हणलें आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. कीर्तन 20:4 ह्या कीर्तनांत कीर्तनगार दावीदस म्हणटा, सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें. तशें आसतना हो सूर्यो चंद्र, न्हंयो दर्यो, पर्वत गुडे, आमचो हो स्वास वा जीव, ह्या भुमीचेर आसची सर्व सुकणी सोजा सगळें देवाचेंच. आनी ह्याच्या पयल्या वचपान तशेंच आज आमी आयकल्ल्या त्या अंतरगितांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे राज व पदवी देवानच दिवची. कित्याक देवानच सायरस रायाक विंचून काडलेलो एक प्रत्येक मिसांवा खातीर ताच्या लोकांक बंदड्यांत बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसल्या त्या लोकांक सुटका दिवन परत एक फावटी त्या बसयल्ल्या गांवांत तांकां स्थापन करचें एक जबाबदारी एक मिसांव सायरस रायाक दिल्लें. आनी थंयसर देव म्हणटा, तूं म्हाका वळखनाय तरी तुजी पदवी हांवेंच दिल्ली, हांवच तुका म्हज्या हातांनी तुका राखून व्हरता. तर राजपदवी देवाची आनी राजपदवे वरवीं कितें एक राय आपणायता तें देवाचें. तर चक्रवर्तीचें म्हणलें कितें उरलें? देवाक संबंद नातलें वा देवा तावन उब जानातलें, देवाक लक्ती जायनातली खंयसरीच वस्त ह्या संवसारांत आमकां दिसून येना. सगळें देवाचेंच. आमचो आत्मो, आमची कूड, आमी काडचो तो हर एक स्वास देवाचो. तर चक्रवर्तीचें म्हणलें कितें उरलें? सा ऑगस्टीन ताच्या बरपांत द सिटी ऑफ गॉड थंयसर 2 शहरांचो उल्लेख करता. एक जावन आसा देवाचें शहर, खंयसर देवाक पातयेवचो, देवाची आज्ञा पाळचो आनी देवाची खुशी करचो लोक आसा. आनी दुसऱ्यान आसा द सिटी ऑफ मॅन, मनशाचें शहर, खंयसर अनित अन्याय असल्यो सर्व संगत्यो आसात. खंयसर राग आसा, खंयसर जायत्या देवांची वा बोंब्यांची पुजा आसा.
अशें तो 2 शहरांचे उल्लेख करता. सांगत आसा साम पावल कोलेसेकारांक बरोवन अध्याय 3 वळ 2 थंयतावन आमी वाचलें तर थंयसर सर्गीच्यो वस्तू आनी संवसारीच्यो वस्तूचो अंतर तो दाखोवन दिता. संवसारीच्यो वस्तू आनी ताज्यो आशा तुमी सांडून सर्गींच्या वस्तूंचेर चड मन दवरा. आनी थंयसर संवसारी वस्तू हाजो उल्लेख करता आसतना तो आमकां सांगता संवसारी वस्तू म्हणजे संवसारी कुशालाय, वडण्यो, अनिस्कळपण, व्याभिचार, अपस्वार्थ, राग, क्रोध, खरी मस्त, निष्कचार, गाळिसो ह्या सर्व वस्तूंचो तो उल्लेख करता. ह्यो सर्व संवसारी संगती वा संवसारी राजकारभाराच्यो, देवाच्यो न्ही, संवसारी राजकारभाराच्यो म्हणटा आसतना त्यो सैतानाच्यो संगत्यो, नश्वर संगत्यो, त्यो आमकां नासाच्या वाटेक व्हरच्यो संगत्यो. तर जेन्ना जेजू चक्रवर्तींच्या चक्रवर्तीक दिया म्हणटा आसतना हो ही एक अर्थ आमी समजून घेवयात. ह्या संवसाराच्या राजकारभाराचे वस्तू कितें आसात, त्यो नासाच्यो वस्तू कितें आसात, त्यो नासाच्याच त्या सैतानाक तुमी दिया, पूण देवाचें कितें आसा तें देवाक दिया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्यो संगती नासाक व्हरतात त्यो आमी सांडून जे देवान ताचें उचित देणें जावन आमकां दिलां, म्हणजे आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचो स्वास, ह्यो सर्व शाश्वत, ती आमी देवाक पाटी दिवंक आसा. ती बऱ्या तरान ताची जतनाय करन आमी देवाक ती पाटी दिवंक आसा. ही जबाबदारी आमची, हे मिसांव आमचें. देवातावन लाभलेले देणी ती आमी देवाक पाटी दिवंक आसात. तर मोगाचो आमी कितें करुया? आमी पयल्या सुवातेर आमची जबाबदारी, आमचें मिसांव कितें आसा, आमकां देवातावन लाभलेले ते देणे आसो, आमी सत्रायेन जतनायेन ताची भद्रती करया. दुसऱ्यान ती भद्रती करची मात्र न्ही, ती आमी सत्रायेन वापरूंकी आसा. आमकां फकत ती देणी दिल्यांत आमच्या सांगाता ती पुंजावन दवरचे खातीर न्ही. त्या तेगा साकरा पैकी जे एकल्यान तिसऱ्यान पुंजावन दवरली तशी पुंजावन दवरच्या खातीर न्ही, बगार ती वापरून तांतूंत देवाक महिमा आमी दिवंक आसा. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग कितें म्हणून आमी सांगला. क्रिस्ताची सोडवण आमकां लाभल्या, क्रिस्ताची सोडवण आमकां फावो जाल्या. तरी हीच सोडवण आनी देवाचो मोग आमी हेरांक पासार करूंक आसा आमच्याच जिविता मुखांतर. आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची मौल्य आमी पळोवन क्रिस्ताक आमी साक्षीदारां जावंक आसा. ही आमकां लाभलेली जबाबदारी. क्रिस्ताची वळख आमच्या जिविता मुखांतर हेरांकी आमकां दिवंक आसा. हें आमकां लाभलेलें मिसांव. आज मिसांव आयतार. आमकां याजकांक व धर्मीक भाव भयणींक देवाचें उतर गांवान गांव वचोन ती परगट करची एक जबाबदारी खंडीत आसा. सांगत ही जबाबदारी फकत ह्या जागांची आनी धर्मिकांची मात्र न्ही, बगार कुटुंबा जिवीत सरतल्या हर एकल्यांची. कुटुंबांतच देवाक आनी जेजूक आमी साक्षीदारां जावंक आसा. आमकां लाभलेलो तो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी परगट करूंक आसा. आमी देवाचें उतर वाचताव तें आमच्या कुटुंबांत आमी पाळोवंक आसा आनी आमच्या भुरग्यांक तें पाळोवंक एक मार्गदर्शन आमी दिवंक आसा. हें आमचें मिसांव. सांगात आस कुटुंबाच्या मागण्या वेळार मिसांवा खातीर मागचें आमची जबाबदारी. हें जिवीत देवाचें देणें म्हणटा आसतना ह्या जिविता मुखांतर देवान आमकां फावो केल्ल्या त्या गिन्याना मुखांतर जावं पुरो वा आमच्या कुडीक दिल्ल्या बळ भलायके मुखांतर जावंक पुरो आमी जायतें आपणायता. हें सर्व आपणावंक तें देवानच आमकां फावो केल्लें जावन आसा. तर जर देवान दिलां आनी आमचें म्हणलें कितेंच ना तर देवान दिल्ल्याचो भरपूर रिती आमी उपयोग करूंक आसा.
फाटल्या दिसांनी आमी वांजलाचें वाचून ताजेर नियाळ केलो तर जेजू शास्त्रांक आनी फरिसांवांक खंडन करता आनी प्रत्येक रितीन ताका खंडन करता. कित्याक दुबळ्यांक गरजेवंतांक तांणी बेपरवा केल्ल्या खातीर. आनी प्रत्येक रितीन एक उतर तो सांगता, दान धर्म करा, दान धर्म करा. मगाचे न्हू, जें कितें आमी आपणायलां तें आमचें न्ही, पूण देवातावन आमकां फावो जाल्लें. तर गरजेवंतांक पावूंचोय आमकां एक लाभलेलो कायदो, आमची जबाबदारी. तें देवाक दिया म्हणटा आसतना देवाच्या लोकांकी दिवची आनी तांच्या गरजांक पावची जबाबदारी आमकां आसा. तर मगाचे न्हू, आज आमी मिसांव आयतार संभ्रमत आसतना जशें देव आमकां आमच्या मिसांवांत फावो परी वावर करन हेरांच्या गरजां पावोवंक उलो दिता. आनी तशेंच जेजू देवाक दिवंक आज आमकां उलो दिता आसतना आमकां लाभलेली ती जबाबदारी, आमकां लाभलेलें तें मिसांव बऱ्या रितीन करूंक आमी इगर्जेच्या तशेंच गरजेवंतांच्या गरजांक पावोवंक देवाचो आदार आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी आतां उसारया. सतमंता देवाक सद्वेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या पुताक आमच्या स्मियाक जो पवित्र आत्म्यान कार्यक्रम पावलो, आमकां बरें सांगलो, पांच सुदारकांनी कसले ताका कुशाल जोडलो, तो मेलो अंतकांनी केलो, तो मेलो मध्ये देवलो, तिसऱ्या समालान वांचलो, स्वर्गात सरलो, स्वर्गदेवा देवाच्या उज्यावशें बसला, तेंकां मेलांची मुसीबत करतलो, सतमंतां पवित्रत्म्या कतोलीक सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससुंचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो देव आमचो बाप तो ताज्या भुरग्यांची मागणी आयकता आनी जें कितें ताच्या कुशे प्रमाणे आसा तें आमकां फावो करता. तर ताचेर दृढ पातळी दवरून आतां आमी आमची मागणी ताका भेटोवन दिवया. आमचो जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमच्या पापा फ्रांसिसान सर्व बिस्पांनी, याजकांनी आनी धर्मिकांनी क्रिस्ताचे सहवावरडी जावन वावुरतना तांचे तबेन दिल्ल्या परजेची बऱ्या गवळ्या परी जतन घेवन सुवार्थेक साक्षी जावंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर्व राजकीय मुखेली आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सोर लोकांक न्यायनितीचे अडलतें दिवंक तांकां तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तांच्या हाताखाल आसलेल्यांक मोगान पळोवन आनी तांचे बऱ्यापणा खातीर वावरूंक क्रिस्ताचो मिसांवाचो स्पिरीट तांचे थंय रुता कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना तशेंच हेर पिडेच्या आकांतांत कंगाल जाल्ल्या सगळ्या संवसाराक काकुळट आनी बुजवण लाभय. ह्या वरवीं काम नासतना कश्टूंच्या सर्व लोकांक तुजें बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारार आज मिसांव आयतार आचरण करतना मिसांव गांवांनी दुबळ्या धाकट्यांक आनी निर्गतिकांक जिवितांत उजवाड फांकोवंक वावुरच्या सर्व क्रिस्ती मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मावन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींचे बापा, तुजे वेदी भोंवती एकठांय जाल्ले आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मिसांवाच्या मोगान आनी उर्बेन भर. आमच्या दिसपडट्या जिणेंत तुजो पवित्र मोग अनुभव करून जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. स्वीकार कर बापा, वाई
आमकांचो हानायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन रे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर कालिक मोगाची वो तांचे कृपेशी वो दैविक देणी सर्गींची स्वीकार कर कालिक मोगाची वो तांचे कृपेशी वो दैविक देणी सर्गींची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नव्या कोयसुबेच्या आदरवाद सर्वेस्को मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी गेल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेले ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचे मोन पातकांतले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाची माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूतां, आयविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचो सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तेलंग आमकां तुजें उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सोव्या आसो. माया मोगाचो गुट जावन एकामेकाक हस्ता तोंडान शांती पटया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुमच्या पितरांच्या नांवाक वाला पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू,
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. बाग मोचे काळजांत तुका सेमचे तोये जेजू दुलोप जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. जेजू तुये मोचे थंय काळजांत प्रकाश पाखर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन वागय. हांगसर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेम तुका लालेता. थंय जेजू बोगो जेजू हये घडी सांगाती जेजू. जेजू तुये म्हजे थंय काळजांत प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सतेन वागय. जेजू तुये म्हजे थंय काळजांत प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सतेन वागय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचो बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताजे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गीच्या गुटांनी अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. एक कळोवणी आसा एक नायिका. भारतीय संस्कृती प्रमाणे येवचो आयतार म्हणजे ऑक्टोबर 25 तारीख आयुध पुजे जावन संभ्रमता. क्रिस्ती भाव भयणी त्या दिसा आपली वाहनां आनी कारखाने आशिर्वादीत करतात. हांगासर कार्मेल गुड्यार सकाळीं 8:30 वरांतावन वाहनां बेंजार आसतलीं. तुमची वाहनां त्या दिसा बेंजार करचे खातीर हांगासर हाडयेत. जर तर तुमची कारखाना बेंजार करूंक आसा तर तुमची नांवां आनी एड्रेस सोमारातावन पार्लरांत म्हणजे म्हज्या उजव्या कुशीन आसा त्या पार्लरांत तुमी रेजिस्टर करूंक आपोवणें दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो.
तुमचे सोबे आसो आणि सर वेदार्थेव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. Sumyak din wasuyang to boro. Sumyak din wasuyang to boro. Sumyak din wasuyang to boro. Moga parimita sokoro. Din wasuya sumyak sirve kali. Wakangam yang taka sansakali. Tani sergani pritum raskali. Taka zamoi masdan kali. Sumyak din wasuya toboro. Sumyak din wasuya toboro. Sumyak din wasuya toboro. Moga parvita sokoro. Moga alkuta soe amka moria shiva divamka. Bagaimana bersaksi kurwai niram kam cedwa amcang senatli Bapace Putace ni pawitut mecanawi. Amen.